दीप्तीज टेस्टी टेल्स या चॅनलाचेर तुमचे स्वागत आसा। तर आज आमी करया एक चमचमीत अशी रेसिपी फ्लावर बटाटा भाजी किंवा तेका तुम्ही फ्लावर बटाटाचे तोंडाकूय म्हणू शकता। हांवें गॅसार कायल दवरलेली आसा। भितन 3 टेबलस्पून ऑयल घालून घेतल्या। ऑयल आमची तापलेली आसा। आता भितन 1 वाटी बटाट घालून घेता। बटाट अशे क्यूब्सान कट करून घेतलेले आसात आणि भितन 1 वाटी फ्लावर घालून घेता। हे आता आमकां बटाट आणि फ्लावर शॅलो फ्राय करून घेवपाक जाय। तर हो प्रोसिजर फास्ट करपाक लागून भितन हांव 1 चमचो मीठ घालून घेता आणि पाव चमचो हळद घालून घेता। हे आता सगळे ढवळून घेवया आणि बटाट आणि फ्लावराक अशे तेल अशे कोट करून घेवया। हे आमकां आता ओपनच दवरून शॅलो फ्राय करून घेवपाक जाय। बटाट आणि फ्लावराक अशे ब्राउनिंग जायसर क्रस्ट येयसर शॅलो फ्राय करून घेवपाक जाय। हेका आमकां अंदाजान 10 ते 12 मिनटां लागतली। थ्रू आउट द प्रोसिजर आमकां गॅस फ्लेम मिडियम दवरपाक जाय। धा ते 12 मिनटां जाल्लेली आसा। ब्राउनिंग मातशी जाल्लेली आसा। क्रस्ट असो येयल्लो आसा बटाटाचेर आणि फ्लावराचेर। आता हे एका प्लेटीन काढून घेता। बटाट आमचो 80% शिजलेलो आसा। आता सेम कायलेन 2 चमचे तेल घालून घेतला। भितन अर्दो चमचो जिरे घालून घेता। जिरे आमचे बरे फुल्लेले आसा। आता भितन बारीक चिरलेले 2 मीडियम साइजचे कांदे घालून घेता। कांदो आमकां आता गोल्डन कलर येयसर तळसून घेवपाक जाय। कांदो आमचो बरो तळसून जाल्लेलो आसा। आता भितन 1 चमचो किसलेली लसूण घालून घेतल्या आणि 1 चमचो किसलेले आले घालून घेतला। आले आणि लसूण आमकां 2 मिनटां आता परतून घेवपाक जाय, तळसून घेवपाक जाय। आता भितन टोमॅटो प्युरी घालून घेता। 2 मीडियम साइजचे टोमॅटोची प्युरी घालून घेतल्या। ती आता बरी तळसून घेवया। टोमॅटोची प्युरी भितनच्यान तेल रिलीज करीसर तळसून घेवपाक जाय। आता भितन 1 चमचो मिरची पूड घालून घेता आणि 1 चमचो कोथमिरीची पावडर घालून घेतल्या। आता मसालो बरो तळसून घेवया 2 मिनटां। हो प्रोसिजर करपाक गडबड करूंक जायना। जितलो हो मसालो बरो जातलो तितली भाजी आमची टेस्टी जातली। आता भितन अर्धी वाटी उदक घालून घेता, ढवळून घेवया। आता हेका खतखतो येयल्लो आसा। आता भितन शॅलो फ्राय केलेले बटाट आणि फ्लावर घालून घेवया। ढवळून घेता आणि हे आमकां बटाट आणि फ्लावर ह्या ग्रेवीन 5-6 मिनटां शिजपाक दिवंक जाय। धाकणे लावून घेता। बटाट आणि फ्लावर आमचे बरे शिजलेले आसा। आता भितन पाव चमचो गरम मसालो आणि
बारीक चिरलेली हिरवी कोथिंबीर घालून घेता. दवळून घेवया आणि हाका एक वाफ येवपाक दिवया. भाजी आमची रेडी आसा. सर्व करया. अशी ही बटाट भाजी चपाती बरोबर भाकरी बरोबर खूब टेस्टी लागता. अशाच टेस्टी रेसिपी खातीर पळयत रावा दिप्तीज टेस्टी टेल्स. आणि म्हजी रेसिपी आवडली जाल्यार लायक शेअर आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करून म्हाका सपोर्ट करपाक विसरूं नाका.